पावसाळ्यांत मेळपी रानभाज्यो करप कशो हें सगळ्यांकूच खबर नासता। तनिष्काच्या ह्या मास्टर क्लासात काणकोणच्या खोती गांवांतल्या तनिष्का गटांतल्या बायलांनी रानभाज्यो हाडिल्ल्यो, तशेंच तांणी ह्यो रानभाज्यो करूनय दाखयल्यो। ह्या वेळार रानभाज्यांचें प्रदर्शनूय मांडिल्लें। महाराष्ट्रात खूप पॉप्युलर आसा। महाराष्ट्र व्हडलें इकोसिस्टम, पूण महाराष्ट्रान भितर कांय लाख 25 लाखां परस चड दिसता म्हाका आमच्यो तरेशकरी मेंबर आसात। सकाळ वर्तमानपत्र चलता ताजे मेंबर अशे तरेचे एक मुवमेंट गोंयांत जावप अशे तरेची आमची अपेक्षा आसा आनी तुमचे सहकार्यान तो मुवमेंट आनीक बरो मुखार वचूं। आमी जेन्ना रानभाज्यांचो महोत्सव करपाक थारायलो तेन्ना हांवें कांय म्हज्या मित्रांक म्हणलें, अरे अशें महोत्सव आसा, लोकांक सांगात। ताबडतोब म्हाका पयलो मेसेज आयलो फक्त नंदकुमार कामत, अरे पण बायलांक त्या रानांत धाडून रानां बुड्डिनाका जावं ना। हो एक प्रश्न जालो। अळमी ज्या पद्दतीन काडटात अळमी काडची न्हय, अळमी विकती घेवची न्हय, अळमी खावची न्हय अशें एक मुवमेंट नंदकुमार कामत सुरू करता। तो खरो अळमी कशी काडप म्हाका एक कला आसा। आतां लोक ती बुड्डून काडटात, बुड्डून काडिना फुडल्या वर्सा त्या जाग्यार परती अळमी येना। रानभाज्यांचें तशेंच, हे रानभाज्यो इतल्यो थोड्यो सामक्यो कमी येतात, बाजारांत मेळनात किंवा दोंगरार जायना कारण लोक बुड्डून काडटात। सो अशे तरेचे महोत्सव करता आसतना थोडे सादूरताय दवरपाक जाय। फाल्यांच्यान श्रावण सुरू जाता, श्रावणान गोंयांत खूब लोकांक सामको कंपल्सरी भाजी खावची पडटा। तेन्ना एक नवी मेजवानी, नवी रेसिपी खुबश्या लोकांक मेळून सगळ्यांच्यो त्यो बऱ्यो पचनी पडटल्यो अशें दिसता। सरस्वती मंदिराचो हो गोविंद हॉल अशा बऱ्या कार्यावळी गोवंतकाक, तुमकां आनी बाकीच्यो कोण संस्था आसा तांकां सदैव मुक्त उपलब्ध आसतलो, कित्याक हो कॉमर्शियल कार्यक्रम न्हय। तो अशी जर तुमी लोकांनी जाणीव करून दितले आमच्या लोकभाज्यांची किंवा आनी कांय प्रकाराच्यो, जाल्यार हो हॉल तुमकां सदांच उपलब्ध आसतलो। तुमी घेत रावा, कार्यक्रम करीत रावा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।